नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तशेंच फायच्यान नवें वर्स सुरू जाता ताजी तुमकां सगळ्यांक परबीं काल आमी मुद्दो काडिल्लो तो सीएमचो प्रपोजल आसलो आमचे अनएम्प्लॉयड जे यूथ आसा तांकां फार्मिंग करूंक सोदतालो मागीर जशें जसो आवाज लोकांचो वाडलो सीएमान तो प्रपोजल विथड्रॉ करपाचें सांगलें आमकां ऑन होल्ड दवरला सध्या हांव मागता बाब एडवोकेट सुरेश तिगळे हाणें फुडें आपलो प्रस्ताव करचो प्रेस कॉन्फरन्साक. नमस्कार. आमकां सामकें खरपणान सध्या दिसून येता की बीजेपी जे सरकार आसा गोंयान आनी गोंया भायर सुद्दां केंद्रान सुद्दां ते ड्रग माफिया बरोबर तांगेले डिलिंग चालू आसा आनी त्या खातीर गोंयान ही मॅरिज्युनाची खेती करपाची प्लांटेशन करपाचे पावल हे बीजेपी सरकार घेता. आमी हाजो खर निषेध करतना काल मुद्दो काडलेलोच आनी हे म्हटलेलें आनी मुखारी म्हणपाक सोदता की जे गोंयान ऑलरेडी ड्रग्स येता ताजेरूच बीजेपी सरकाराचो कंट्रोल ना आनी तातून ते मागीर मेडिसिनल पर्पजा खातीर म्हणू पूण गोंयान ड्रग्स उत्पन्न करपाचे जे बीजेपी पावल घेता ताचेर कंट्रोल कसो येतलो जेन्ना तुमचे बाकीचे ड्रग्साचेरूच कंट्रोल ना. आमी दिसान दीस पळयता की ड्रग्साच्यो केसी गोंयान वाडत आसा कितलेशेच लोक ड्रग्स घेवन हांगा सांपडटा हे मेळटा ते लोक मेळना ते आनी कितलेशेच लोक आसतले. कोळसो येवपाना म्हणीत बीजेपी सरकारान आमी पळयले की सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला गोंयांतल्यान मोठ्या प्रमाणात कोळसो व्हरपा खातीर आनी गोंयांत कोळशाचे हब करपा खातीर आनी आतां बीजेपीचे हे फुडले पावल गोंयाक ड्रग्स हब करपाचे ड्रग्साचो केंद्र करपाचो मोठो मुद्दो ड्रग्साचो आसाच पूण ह्या ड्रग्साच्या मुद्द्यान जे आमचे काँग्रेस पक्ष आसा आनी तांचे मोठे मोठे वांगडी आसा तांचोय बीन प्रश्न आसा. काँग्रेस पक्ष एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हणटा की आमी हेचो विरोध करता आनी ताच्या दुसऱ्या वटेन तांचेच एक वांगडी आशिष कामत बाब हे म्हणटा की ते ह्या मेडिकल युजा खातीर जो प्रपोजल घातला फायल मूव जाल्या ताजे ते स्वागत करता म्हणून आनी हे ते फेसबुकाचेर एक पोस्ट घालून तेंच्यांनी क्लियर कट म्हटला. हेच आशिष कामत बाब काँग्रेसीन त्यांचो बरो मोठो गाजो वाजो करून प्रवेश केल्लो आनी ते काँग्रेसीची पत्रकार परिशद सुद्धा घेता म्हळ्यार ते काँग्रेसीचे एक मणियाळे अशें म्हणपाक जाता आमकां स्पोक्सपर्सन अशें म्हणपाक जाता. काँग्रेसीन हे माळून जावपाचें बंद करचें. दोन तोंडां जी सदांच काँग्रेसीक आसता आनी एक तोंड काँग्रेसीचे जर काँग्रेस म्हणून आसा जाल्यार दुसरें तोंड आमी बीजेपी म्हणून पळयता आनी म्हणून काँग्रेस ही बीजेपीच म्हणून गोंयाक आतां समजना. हो आशिष कामत जो आसा ताणे एक कमेंट केला आनी त्या कमेंटान द पिग्स आर गोवन्स गोंयकारांक पिग्स दुकोर अशें म्हटलां. आशिष बाब तुज्या ह्या कमेंटाचो आमी खर निषेध करता. गोंयकारांक असले शब्द वापरू नाका. काँग्रेसीन हेच्या पयलीं अशें केला जे आमचे गोंयकार भाव भायर आसा ते संडास धुता म्हणटले आनी आतां तुमी हे शब्द वापरता
ज्या गोंयकारांनी काँग्रेसीक गोंयाचेर राज्य करपाक दिले इतली वर्सां तांच्या कार्याची तुम्ही ही पावती लोकांक दिता, गोंयकारांक दिता, हाचो आमी कर निशेध करता. The pigs are Goans, not Congress, and wonder which pigs elected such pigs. Any idea? म्हणजे खंयच्या दुकरांनी या दुकरांक निवडून हाडले अशें म्हणटा. म्हाका हे वाक्य वापरपाक सुद्दां बरें दिसना, पूण हेजो कोंकणीन जर अर्थ काडलो जाल्यार तो तसोच अर्थ जाता. म्हणजे तुम्ही जे तुमचेच आमदार निवडून आयले आणि जे फुटून बीजेपीन गेले तांकांय तुम्ही तेच म्हणटा पिक्स. गोंयकार दुकर न्ही हे लक्षात दवरा. आणि सगळ्या गोंयकारांची चूक मागची पडटली तुमकां, कारण तुम्ही गोंयकारांक अशें उद्देशून म्हणपाक शकना. काँग्रेसीन जाहीरपणान माफी मागपाची गरज आसा आणि गोंयकारांक अशे अपशब्द वापरलेले आमी मातूय खपोवन घेवपाना. एक कोंकणीन म्हण आसा, हालींच्या तेंपार भुरग्यांक ते खबर आसपाना, पूण पयलींच्या तेंपार खूब जाणांनी पळयलां आसतलें की दुकोर पोसपाकूय वेल्यार रडटा आनी मारपाकूय वेल्यार रडटा. आनी तशी ही काँग्रेसीच्या लोकांची परिस्थिती जाल्या. एका वटेच्यान तेच पत्रकार परिशद घेता आनी हाचो निशेध करता, आणि एका वटेच्यान तेच ह्या निर्णयाचे, बीजेपीच्या निर्णयाचे, गोंयान ही ड्रग्साची खेती करपाच्या निर्णयाचे स्वागत करता. हे काँग्रेसीचे दोन तोंडाचे माळून जे आमी म्हणटा तसली परिस्थिती उक्ताडार येता. आणि काँग्रेसीन ह्या गजालीची, ह्या वक्तव्याची माफी जाहीरपणान सगळ्या गोंयकारांकडेन मागपाची आमी अशें मागता. सुरेरान सांगला अशें आमी सदांच सांगीत आयिल्ले आसा, काँग्रेस आणि बीजेपी हे एकाच कोणाच्या दोन्ही बाजू. हो स्टेटमेंट जो काँग्रेसच्या प्रवक्त्यान जो केल्लो आसा ताचे आमी खंडन करताच. तशेंच सिनियर लिडर जे काँग्रेसचे आसा बाब दिगंबर कामत, बाब राणे हाणें एपोलोजायज करपाक जाय गोंयच्या लोकांक. हो दुकर हो जो शब्द वापरला तो कशेंच आमी सहन करपाचें ना. तशेंच आता मुद्दाम जे सीएमान स्टेटमेंट केला की सध्या जो विडाचो प्रपोजल आसता तो होल्ड करता. हांव गोंयच्या लोकांक तुमच्या मार्फत मुद्दाम सांगूंक सोदता, एक कंडक्ट आसता बीजेपी पार्टीचो, तांचे सरकार आसा उत्तराखंड, मध्य प्रदेशाक, थंय अशेंच ताणें लिगलायज केल्ले आसा वीड. ड्रग्स थंय ताणें रोवपाचें लिगलायज केल्लें आसा. आमचे शेतकार फार्मर दिल्ली एजिटेशन करतात, तांचे सरकाराक फुडिल्लें ना. इतले कडकडीच्या थंडान ते दिल्ली बॉर्डरीर बसल्या, पण बीजेपी सरकाराक एग्रीकल्चर फार्मिंगचे फुडिल्लें ना. पण तांकां योजना ते फार्मिंग ऑफ वीड्स, फार्मिंग ऑफ कॅनॅबिस हे तांकां योजना. तेन्ना प्रमोद बाबा आमकां सांगचें, ही जी लॉबी आसा प्रत्येक बीजेपी राज्यान वता आनी आपले वीड फार्मिंग प्रोपोगेट करता. हे कोण आसा लॉबी फाटल्यान? हाचे सूत्रधार कोण? काल आमी परत म्हणिल्लें, हो मुखेलमंत्री गोंयचो काय ताच्या हायकमांडाचो? ताका केन्ना जाण येतली? आमी प्रत्येक बी कोल जावं तेन्ना इश्यू मांडिल्लो आसा की गोवा इज फॉर गोवन्स. पण हो मुखेलमंत्री काम करता फक्त आपल्या हायकमांडा खातीर. ताका डिक्टेट येता आनी तो करता. इतलेंच न्हय, आतां सीएम सावंतान जरी होल्ड केला म्हणल्यार आमचे विश्वास ना. ताणें क्लियर एक स्टेटमेंट काडपाक जाय, एक ऑर्डर काडपाक जाय की आता हो प्रपोजल जो आसा विडाचो आपले सरकार हे फुडें घेवचो ना. गोंयच्या लोकांचो ह्या सरकारचेर विश्वास ना. फाटल्या दरांतले हाडपाचें तांकां खुबदां संवय आसा. ह्या सरकारान कितले मंत्री आनी सीएम सुद्दां रातची शपथविधी घेतल्या. हांची कामां आसता रातच्या रात्री वेळार घडटा. तेन्ना सीएमान क्लियर कट स्टेटमेंट दिवपाक जाय गोंयच्या लोकांक खातीर की आपूण ऑर्डर एक पास करता
की वीट आपण गोंयांत रोवन दिवचो ना, प्लांटेशन आपण लिगलायज करचो ना. एक मुद्दाम उल्लेख करपा जाय म्हाका काब्राल बाबाचो. लॉ डिपार्टमेंटान थोड्या मोजक्या वरां भितर हो प्रपोजल पास केलो तो. आमच्या गोंयकारांच्या फायली म्हयन्याच्या म्हयने वर्सां सुद्दां अडकून उरता लॉ डिपार्टमेंटान, बाकीच्या सरकारी डिपार्टमेंटान. पण ही अशी केस आसा, हेल्थ डिपार्टमेंट पास करता लॉ डिपार्टमेंट ओपिनियन घेवपाक, आनी काब्राल बाबचो डिपार्टमेंट थोड्या वरां भितर पास करता. तेन्ना आमकां पूर्ण खात्री आसा हाज्या मागीर व्हडले व्हडले हात आसा. तेन्ना सीएमान आमकां सांगचें, इतली तुका घाई कित्याक आसली, इतले बेगीनल्या बेगीन तुका फायल करपाची कितें हें आसली, कोणाचे फोन येताले, कोणाचे इन्स्ट्रक्शन्स तूं फॉलो करतालो, कोणाची ऑर्डरीचेर काम करतालो तूं. हे गोंयच्या सरकारान गोंयच्या लोकांक कितें अजिबात ना. काब्राल बाबा म्हणलें की मेडिसिनल यूज, कॅन्सर ट्रिटमेंट आनी बाकीच्या दुयेंतां खातीर वापरतात. आमी मुद्दाम सांगूंक सोदता, कॅन्सरा यूज आसा जाल्यार कॅन्सरा खातीर एक हॉस्पिटल तुमी सेटअप करा, हाय क्लास स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोंयांत सेटअप करा. तुमकां येवजिल्लें तें कितें, ड्रग्स फार्मिंग करपाचें. कितलेशे एक्टिविटीज करूं येता, कितलेशे तुमकां सेटअप करूं येता कॅन्सरा खातीर, बाकीच्या दुयेंतां खातीर. हेल्थ सेंटर इम्प्रूव करा, कॅन्सराचे हाय स्पेशलिटी हॉस्पिटल घाला, आनी तुमकां येवजिल्लें तें ड्रग फार्मिंग. लज दिसता असलो सरकार आमकां गोंयच्या लोकांक मेळटा म्हणून. सावंत बाबा, एक प्रश्न आसा, तुवें ओपनली आमकां सांगपाक जाय, हो जो प्रस्ताव हाडलो तुका तो कोणे तुका फोन करून सांगलो, कोणाचे इन्स्ट्रक्शन तूं फॉलो करतालो. आमी काल पब्लीक प्रेशर तूं फाटली चल्लो आमकां खबर आसा. बेटे ऑन होल्ड म्हणलें जावचें ना. हांव परत सांगता, ऑर्डर आमकां जाय, आमकां एक कॅटेगोरिकल लेटर जाय, एक ऑर्डर जाय की परत हो प्रपोजल तूं पास करचो ना. कित्याक आमकां खबर आसा एक परत तुका फोन येतलो हाय कमांडांतल्यान, तूं परत हळू फायल मूव करपाक स्टार्ट करतलो. गोंयकार शाणे आसा, हुशार आसा. हो परत आमकां संदी दिवपाची ना. आमकां फार्मिंग अजिबात नाका. फार्मिंग करतलो खुबशे कर, टेक्निकल रिसोर्सीस दी. आमचे तरणाटे भुरगे आसा, खेती करून तयार आसा, विडारची न्हय, बाकीचे कर. तशेंच सुरेलान सांगलें अशें, काँग्रेसीची निंदा करता तितली कमी. दुकारजी म्हणले शब्द हो गोंयकारांचो खोर अपमान आसा. आनी हांव परत एकदां तांचे कडेन मागता, डिमांड करता की ताणें एपोलायजायज करचें. तशेंच आमचो प्रवक्ता आशीष आसा, ताका रेप्रिमेंड करचो. तुमचे कितें प्रश्न असल्यार ते घेवं येता.